नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दरेका राज्यांत संवसारीक दर्जाची पर्यटक सुवात विकसीत करची, प्रधानमंत्र्यांचे राज्यांक आवाहन. नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या 10व्या बसकेचे प्रधानमंत्र्यांनी केले फुडारपण. पत्रादेवी ते बंगळुरू रिंग रोड बांदपाचो आसा विचार. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नव्या जुवारी पुलावेल्या वेधशाळा टॉवर्स प्रकल्पाच्या कामा खातीर भूमिपूजन केल्या उपरांत दिली माहिती. संवसारभरात आतंकवाद विरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट करपाक सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ साबार देशांच्या दौऱ्यार. वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी ह्या भेटीविशीं दिली माहिती. बीसीसीआयन इंग्लंडा आडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळे खातीरचो भारतीय पंगड केलो जाहीर. शुभमन गिल कॅप्टन जाल्यार ऋषभ पंत आसतलो वायस कॅप्टन. नैऋत्य मॉन्सून केरळात दाखल. 29 वा 30 मे मेरेन गोंयांत पावपाचो आसा अदमास. पणजे वेधशाळेन 25 ते 28 मे हे 4 दीस ऑरेंज अलर्ट पावसाची दिल्या शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. दरेका राज्यांत सगळ्यो साधन सुविधा विकसीत करून संवसारीक दर्जाची आणि पावड्यावेली एक तरी पर्यटक सुवात विकसीत करची अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या राज्यांक सांगला. वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन खाला ह्या सुवातीची उदरगत करची अशें ताणें म्हळां. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या 10व्या बसकेचे आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्र्यांनी फुडारपण केले. फुडारा खातीर तयार शारां खातीर काम करपाची गरज उक्तावन भारताचे जलद गतीन शारीकरण जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. केंद्र सरकार आनी सगळ्या राज्यांनी एकठांय येवन टीम इंडिया म्हूण काम केल्यार खंयचीय मोख अशक्य ना अशें ताणें सांगले. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू तशेंच हेर राज्यांचे मुखेलमंत्री ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले. केंद्रशासित राज्यांचे नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तशेंच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष वांगडी आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी हे बसकेत हाजीर आशिल्ले. 2047 विकसीत भारता खातीर विकसीत राज्य ही अंदू वर्साची संकल्पना आसा. पत्रादेवी ते बंगळुरू रिंग रोड बांदपाचो विचार आसा अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां. पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्यान जावपी येरादारी उणी करपा खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्चून हो रिंग रोड बांदपाची येवजण आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. नव्या जुवारी पुलावेल्यान वेधशाळा टॉवर्स आनी विंग गॅलरी प्रकल्पाच्या कामा खातीर भूमिपूजन केल्या उपरांत ते काल उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकार, येरादार मंत्री मॉविन गुदिनो, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, वास्कोचे आमदार दाजी साळकार, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. येरादारीचे त्रास आनी अपघात उणे करपा खातीर रस्त्यांचे जाळे बांदपाचे काम सुरू आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी हांणी सांगले. एअरपोर्ट रोडच्या लांबीत बऱ्याच ठिकाणी ॲडग्रेड जंक्शन असल्यामुळे खूप ॲक्सिडेंट होत होते आणि याबद्दल या रोडवर माझ्याही लक्षात आलं की याच्यामध्ये एअरपोर्टमध्ये जाणाऱ्या लोकांचं एकंदरीत आवश्यकता लक्षात घेता या रोडला रिडिझायनिंग केलं पाहिजे. आणि आज ते अधिकारी इथे उपस्थित आमचे अंशुमाली त्यांना मी सांगितलं हा तुमचा रोड बरोबर नाही आहे, त्यामुळे याचा पुन्हा अभ्यास करा आणि याला रिडिझाईन करा की जेणेकरून याच्यावर ॲक्सिडेंट व्हायला नको. आज मला हे काम देखील मंजूर झालेलं आहे 460 कोटी रुपयाचं आणि याही कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली आहे आणि हे काम जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे एअरपोर्टपर्यंत जाण्याची कुठल्याही प्रकारची अडचणी आहेत त्या वादात मी पडणार नाही. कोणी PIL टाकली, कोणाची जागा आहे, शेवटी हा गोव्याच्या जनतेच्या हिताकरता होणारा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी अपघात होणे, लोकांचे मृत्यू होणे हाच उद्देश त्यामागे आहे आणि हे काम 2026 पर्यंत निश्चितपणे पूर्ण होईल.
केंद्रातल्या डबल इंजिन सरकाराक लागून अटल सेतू आणि जुवारी पुलासारख्या साधन सुविधांनी गोयची उदरगत जाता अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. डबल इंजिनचे सरकार सातत्यान विचार करता असताना फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता म्हणून आम्ही म्हटलंय की आम्ही आयदर आमचो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, अटल सेतू आसतलो, जुवारी ब्रिज आसतलो किंवा मनोहर पर्रीकर बायपास आसतलो, काणकोण ते कारवार जोडपी हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधला हे फुडल्या 25 ते 100 वर्साची प्रोविजन जी आसा पळय न्ही ह्या सरकारात आता केला. म्हणून तर विकसित भारत 2047च्या बरोबर विकसित गोवा 2047 हो डबल इंजिनच्या सरकारात सातत्यात सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट केला. ह्युमन रिसोर्स जो फुडल्या 25 वर्सांक जो ह्युमन रिसोर्स जाय ताची तयारी आम्ही आता सुरवात केल्या. आम्ही सांगता असताना सांगता इनोव्हेशन आसतलें, टेक्नीक इनोव्हेशन आसतलें किंवा रिसर्च आसतलो अशा पद्धतीचे प्रोजेक्ट हे आता सुरवात जावपाक लागल्या. ही ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हे आम्ही आता सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा या डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात विकसित भारत विकसित गोवा हे स्वप्न आम्ही साकार करतले. गोयच्या उदरगती खातीर मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्लो आदार गोय केन्नाच विसरचें ना अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. पुरे करपाचें काम गेली कित्येक वर्सां म्हणजे आतांच न्हय, केंद्रांत मंत्री आसा तेन्ना न्हय, पूण कित्येक वर्सां तांणी जो हातभार लायलो आसा. आनी म्हाका दिसता तशें मोहन बाबा म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराचे नंतर जर ह्या गोंयचेर खरें लक्ष दिलें, विकासाच्या बाबतींत लक्ष दिलें, जें जें कितें मागता तें आमकां दिलें, ते आसात नितीन गडकरीजी. जेन्ना पूल जाता तेन्नाच पूल जावचे पयलींच आमकां सांगताले की ह्या पुलाचेर अशे पद्दतीचे प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय, तातूंतल्यान ट्युरिजमाचें आकर्शण आनी वाडटलें आनी गोंयच्या ह्या सगळ्या विकासाक आनी इल्ली उत्पन्न मेळून गोंयचो आनी ह्या पर्यटन क्षेत्रांत आनी विकास जातलो म्हणून आज हायवे आसतले, फ्लायओव्हर आसतले, पण खंयच कांय कमी जायनासतना, कांयच कमी करिनासतना तांणी मोकळ्या हातांनी जे कितें आमकां सहयोग केल्लो आसा तो सहयोग गोंयकार केन्नाच विसरचे ना. आनी हेच खातीर येणारे काही हातूंतल्यान आमकां हॉट टावर आमकां हांगा आनी ऑब्जर्वेटरी आमकां पळोवपाक मेळटली आनी तातूंतल्यान निश्चितपणे ट्युरिजमाक आनी इल्लोसो वाव मेळटलो. भारतीय जनता पक्षाच्या मुरगांव मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचो मेळावो काल जालो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, थळावे आमदार संकल्प आमोणकार, पक्षाचो सचिव सर्वानंद भगत आणि हेर पदाधिकारी आणि पक्षाचे कार्यकर्ते ह्या मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले. भारतीय जनता पक्षाक देशाची सुरक्षा घट करपा खातीर, लोकसेवे खातीर, अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय तत्वाचेर काम करपा खातीर सत्ता जाय अशें ह्या वेळार उलयतना प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. जेणेकरून अशा पद्धतीचे कार्यक्रम असलेले कोणाचो कितें आवडटा, नॉट ओन्ली द पॉलिटिकल कार्यक्रम पण पर्सनल कार्यक्रम जाता तेन्ना तरी कमीच कमी 1000 लोकांचो कार्यक्रम तरी करपा खातीर कम्युनिटी हॉलाची गरज आसा. आणि कालांतरान तो हॉल आमी हांगासर म्हणजे डेफिनेटली आमी त्या हॉलाचो विचार करता. जरी कॉन्स्टिट्युएन्सी लँड होल्डिंग कमी जरी असले आसत जाल्यार ताचो विचार आमी करता. हांवें एकंदर म्हटलें भारतीय जनता पार्टीक सत्ता कित्याक जाय. भारतीय जनता पार्टीक सत्ता फक्त आमकां आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री जावपा खातीर नाका. भारतीय जनता पार्टीक सत्ता जाय ती नेशन फर्स्ट ह्या भावनेंतल्यान. आमी जेका म्हणटा नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, थर्ड आमी. आमकां जी सत्ता जाय ती देशाची सुरक्षा घट्ट करपा खातीर, आमकां जी सत्ता जाय ती लोकसेवा करपा खातीर, आमकां जी सत्ता जाय ती अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय हे काम करपा खातीर. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी।
हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। भाजपाचे खासदार बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखाला सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ 4 देशांच्या दौऱ्यार बहरीनात पावला। दिल्ली विमानतळावेल्यान हे प्रतिनिधी मंडळ बहरीन, कुवेत, सौदी अरब आणि अल्जेरिया ह्या देशांचे भेटेर वचपाक भायर सरिल्ले। संवसारीक मळार आतंकवादा विरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट करप आणि आंतरराष्ट्रीय मळार आतंकवादा विरोधात समर्थन मेळोवप हो ह्या भेटी फाटलो हेत आसा। बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखालच्या ह्या प्रतिनिधी मंडळात निशिकांत दुबे, फॅग्नॉन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंग सांधू, गुलाब नबी आझाद आणि हर्ष श्रुंगला हांचो आस्पाव आसा। दिल्लीच्यान ह्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरचे आदी खासदार बैजयंत पांडा हांणी ह्या दौऱ्याविशीं माहिती दिली। यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। या वेळार उलयतना भाजपा फुडारी निशिकांत दुबे हांणी सांगले की आमी ज्या देशांनी वचपाचे आसात त्या देशांक लेगीत आतंकवादाची परिभाषा खबर आसा। आतंकवादाक कसलोच धर्म नसता अशें तांणी म्हळें। देशों में जहां हम जा रहे हैं और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है। वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। AIMIMचे मुखेली असदुद्दीन ओवैसी हांणी म्हळें की पाकिस्तान आतंकवादी शिबिरां चलयता आनी आतंकवादाचे समर्थन करता। ममालिक 4 कंट्रीज को जा रहे हैं, पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो अब जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। भाजपा फुडारी सतनाम सिंग सांधू हांणी सांगले की ह्या 4 देशांनी वचून आमकां भारताची बाजू तांचे मुखार मांडपाची आसा। ही लढाई पुराय संवसाराची आसा अशें तांणी म्हळें। आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया? उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया? पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और
इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तानाचो खरो चेहरो संवसारामुखार हाडपाक भारत वेगवेगळ्या देशांनी आपले प्रतिनिधी मंडळ धाडटा। हातूंत आयज काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखाला लेगीत एक सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ 5 देशांच्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरले। हातूंत गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राझील आणि अमेरिका ह्या देशांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रतिनिधी मंडळान सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश बालयोगी, शशांक मणी त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवरा आणि तरनजीत सिंग सांधू हांचो आस्पाव आसा। दौऱ्यार वचचे पयलीं काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांणी म्हळें की आतंकवादा आड देश आता उगी रावचो ना। ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। भाजपाचे खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी सांगले की पाकिस्तान आतंकवाद कसो पातळयता हे विशीं संवसाराक सांगपाची जबाबदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आमचेर सोपयल्या। ते प्रमाण आमी भारताचे प्रतिनिधित्व करून हेर देशांमेरेन ही म्हायती पावयतले अशें तांणी म्हळें। Responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it, and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. भाजपाचे खासदार भुवनेश्वर कलिता हांणी सांगला की आमी राष्ट्राप्रती आमची जबाबदारी वळखून ती पुराय करतले। USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we're doing that. काँग्रेसीचे वडील फुडारी आणि सुप्रिया सुळे हांच्या फुडारपणाखालच्या प्रतिनिधी मंडळान आशिल्ले मनीष तिवारी हांणी सांगले की पाकिस्तान ही आतंकवादाची जननी आसा। पाकिस्तान भारतात अशांती कसो पातळयता ते विशीं आमी संवसाराक सांगतले अशें तांणी म्हळां। और हमारी सबकी कोशिश ये रहेगी कि ये जो दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अस्थिरता फैलाता रहा है और फैला रहा है, इसका जो सच है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने, जो अलग अलग राजधानियां हैं दुनिया की, उसमें रखा जाए। आम आदमी पक्षाचे फुडारी विक्रमजीत सिंह साहनी हांणी सांगला की पहलगाम सारकेले हल्ले भारत खपोवन घेवचो ना। आतंकवादाकडेन भारत झिरो टॉलरन्स नीति दवरता। भयभीत और दिल को कंपा देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ और बेकसूर लोगों को, जो वहाँ टूरिस्ट थे, उनको टारगेट किया गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। तो उसको एक्सपोज करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़रूरी है। मेन मुद्दा है कि इसको पड़ोसी मुल्क रिलीजियस कलर देने की कोशिश कर रहा है। तो हम समझते हैं और इंडिया समझता है टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन। तो इसको किसी रिलीजन का मोखटा पहना के करना ये बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा। आतंकवादा आडचे भारताचे झूज आणि भारताच्या स्वसंरक्षणाच्या हक्काक तेको दिल्ले खातीर विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी जर्मनीचे उपकार मानल्यात। जे जर्मनीच्या बर्लिनात विदेश संबंधावेल्या जर्मन मंडळात उलयताले। भारताक स्वताचे आपल्या लोकांचे संरक्षण करपाचे आणि देश सुरक्षीत दवरपाचो अधिकार आसा अशें तांणी परतून सांगले। When it comes to terrorism, there's virtually no country which would say, I approve of what is done, or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend
myself, my people. I have the right to secure my country. I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. You know, we are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself against. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या लोकांवांगडा आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आसतलो. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाच्या पुराय जाळ्या वरवीं ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. आकाशवाणीचो खबरां विभाग, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आणि माहिती आणि वितरावणी मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलावेल्यान ह्या कार्यावळीचे थेट प्रसारण जातले. हिंदी भाषेतल्या कार्यावळी उपरांत हाचो प्रादेशीक भाषेतलो अणकार प्रसारीत करतले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भलायकी सेवा संचालनालयाच्या भलायकी अधिकारी, प्रभारी भलायकी अधिकारी, वैजकी अधीक्षक आणि हेर अधिकाऱ्यांक संबोधित केले. ह्या वेळार भलायकी सेवा संचालनालयाच्यो संचालक डॉक्टर रुपा नायक हाजीर आशिल्ल्यो. सध्या राज्यात उटंगराच्या पावसाची स्थिती आणि जारी केल्लो रेड अलर्टाच्या फाटभुंयेर तांणी भलायकी सेवेचो नियाळ घेतलो. भलायकी केंद्रां आणि जिल्हो इस्पितळाच्या वावराविशीं भासाभास केली. तशेंच लोकांक भलायकी सेवा अदीक सुलभ रितीन मेळच्या खातीर साबार मार्गांचेर भासाभास जाली. पावसाळ्यांत वाडपी मलेरिया आणि डेंग्यूच्या धोक्याक फुडो करपाक आमी तयार आसात आणि त्या खातीर नितळसाण मोहीम अदीक खर केल्या. राज्यांतल्यो भलायकी सेवा हाय अलर्टाचेर दवरल्या अशेंय भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. भारतीय जनता पार्टीच्या वकील विभागान आयज पणजेत तिरंगा पदयात्रा आयोजित केल्ली. पणजेतल्या आझाद मैदानार ही कार्यावळ जाली. ऑपरेशन सिंदुराच्या यशा खातीर आणि भारतीय सैन्याच्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर भारतीय संरक्षण दळाचे अभिनंदन करपाक आणि तांचे उपकार मानपाक ही तिरंगा पदयात्रा आयोजित केल्ली. उत्तर गोंयांतले वकील तशेंच हेर व्यक्ती ह्या पदयात्रेत वांटेकार जाल्ले. ह्या वेळार भाजपा वकील विभागाची संयोजक ॲडव्होकेट सुलेखा कामत हांणी पदयात्रे विशीं माहिती दिल्या. हांगा जमिल्ले आसा आमचे जे भारत देशाचे इंडियन आर्मी आसा तांकां टू पे रिस्पेक्ट टू देम एंड टू एनकरेज देम एंड ऑल्सो टू एप्रिशिएट देयर करेज. Presently we know that the terrorism attack was being done at Pahalgam, Jammu and Kashmir, and in response to that the Indian Army has done remarkable job, a success which is to be celebrated by every Indian, and we are here to celebrate that success, and we are also proud of our Indian Army who are always there to defend us. We are proud of our Indian Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and we as every citizen of India support, respect and feel proud of Indian Army and our nation.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान इंग्लंडा आडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळे खातीरचो भारतीय पंगड जाहीर केला। शुभमन गिल भारतीय पंगडाचो टेस्ट कॅप्टन आसतलो, जाल्यार ऋषभ पंत उपकप्तान आसतलो। विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हांणी टेस्ट मॅचींतल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत भारतीय क्रिकेट खेळा मळार एक नवो अध्याय सुरू जावपाची आस्त आसा। नैऋत्य मोसमी पावस केरळात दाखल जाला। अंदू वर्सा मॉन्सूनान थारायल्ल्या वेळाच्या एक सप्तक आदींच केरळात प्रवेश केलो। केरळात मॉन्सून पावपा खातीरची पुराय अनुकूल परिस्थिती तयार जाल्ली। फाटले 2 दीस केरळात भरपूर पावस पडटालो। उण्या दाबाचे क्षेत्र तयार जाल्ल्यान आनी मॉन्सूनूय फुडें सरिल्ल्यान हो पावस बेगीन आयलो। केरळात सामान्यपणान मॉन्सून 1 जून मेरेन पावता। मॉन्सून केरळात पावल्या उपरांत 6 ते 7 दिसांत गोंयांत पावता। हाचोच अर्थ 29 ते 30 मे मेरेन गोंयांत मॉन्सून पावपाचो अदमास आसा। इतले मजगतीं पणजे वेधशाळेन 24 ते 30 मे खातीर पावसाची शिटकावणी जारी केल्या। 24 ते 28 मे मजगतीं उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच 25 ते 28 मे खातीर ऑरेंज अलर्ट हवामान खात्यान जारी केला। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। दरेका राज्यांत संवसारीक दर्जाची पर्यटक सुवात विकसित करची, प्रधानमंत्र्यांचे राज्यांक आवाहन। नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या 10व्या बसकेचे प्रधानमंत्र्यांनी केले फुडारपण। पत्रादेवी ते बंगळुरू रिंग रोड बांदपाचो आसा विचार। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी काल नव्या जुवारी पुलावेल्या वेधशाळा टॉवर्स प्रकल्पाच्या कामा खातीर भूमिपूजन केल्या उपरांत दिली माहिती। संवसारभरात आतंकवाद विरोधात भारताची भूमिका स्पष्ट करपाक सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ साबार देशांच्या दौऱ्यार। वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांनी ह्या भेटीविशीं दिल्या माहिती। बीसीसीआयन इंग्लंडा आडच्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळे खातीरचो भारतीय पंगड केलो जाहीर। शुभमन गिल कॅप्टन, जाल्यार ऋषभ पंत आसतलो वायस कॅप्टन। नैऋत्य मॉन्सून केरळात दाखल। 29 वा 30 मे मेरेन गोंयांत पावपाचो आसा अदमास। पणजे वेधशाळेन 25 ते 28 मे हे 4 दीस ऑरेंज अलर्ट केला जारी। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।